आता मी आईचे सेशन चालू करूया. गुरुक आणि देवाक इन्वोकेशन मंगलाचरण ಮೂಲಕ करून करताची आईचे सेशनाक चालन दिल्या. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आजच्या स्पेशल सेशनाक सगळ्यांकय स्वागत करता आसा. आज ही आमगे लोटो आसाची सिनियर डिवोटी प्रभू तन्नी आसाची ओमांग तुकुनु. हरे कृष्णा प्रभुजी, तुम्ही आसाच म्हणलं सेशन अंतु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभू, सेशनाक स्वागत करता आसा. प्रभुजी बद्दल स्थानिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिता आसा. प्रभुजी हांनी ಮೂಲತಃ आनेगुड्डे कुंदापूर तुकून आसाची. हांनी मणिपालांतू डी फार्मा शिक्षण पुरयसून मणिपाल हॉस्पिटल बेंगळुरांतू 1999 तुकून तांणी थंय काम केलेलं आशिल्लें. 1999 ताई थंय तांणी काम केलेलं आसा. 99 तुकून आत्ता ताई तांणी खोला हॉस्पिटल ओमानांतू MOH मिनिस्टर ऑफ हेल्थ तंत अंडर काम करता आसाची. प्रति मंगळार आणि शनिवार हांगेले श्रीमद भागवतम क्लास रेग्युलर जावन चलता आसा. उमेश कामत हांनी हिज ग्रेस जयपताका स्वामी महाराज हांगेले शिष्य आसाची. जनवरी 21, 2005 हांतू हांनी दीक्ष घेवन उत्तम नरसिंहदास म्हणून येता आसाची. हांगेल धर्मपत्नी प्रसन्न गोपिका देवी दासी आणि दोग जन चरण चैतन्य आणि अभय चरण. हांनी पूरा फॅमिली हरे कृष्णा मुवमेंट अंतू संलग्न जावन आसाची. आणि असल सीनियर डिवोटीले इंट्रोडक्शन कोण दिवचे मेग सौभाग्य म्हणून लेखता प्रभू. हाजी वटूची प्रभुजी का आयचे सेशनाक चालन दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करतास प्रभू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. माताजी दंडक प्रणाम. असलेल्या सर्व भक्ताला चरणात सादर प्रणाम करता. भाग्य म्हणून लागता भगवद्गीते आमगे जीवनांतले अमूल्य जावन आसा तांतूची आमी आता कर्मयोगा बग्गे ऐकता ती. सो ताजे पुढे गुरु प्रणाम करता. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण. तो आज आम्ही भगवद्गीते 3 अध्याय कर्मयोग कर्मयोगांत श्लोक 17 दुखून दूर करू. आम्ही लास्ट क्लास अंत ऐकून आयले.
कर्मयोगाचे इम्पॉर्टंट श्लोक जावन अशें अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः म्हणून बरी कर्मयोग ऐकूचकिंत फुडें कर्मकांड ಬಗ್ಗೆ ऐकूचे कसले म्हळ्यार शास्त्रांत कशी सांगता ती म्हळ्यार नास्तिक दानाशीकिंत आस्तिक दानाशी बरें म्हणून आस्तिक दान आशिल्ले कर्मयोग करता म्हणून तशी नास्तिक दान आशिल्ली कशी म्हळ्यार ताणें एक पशु जीवन वता आसता पण कसनेची एक लायफांत एम आसना सो ताणें कशी म्हळ्यार ती पशु कसो करता आहार निद्रा भय मैथुन खावचे जेवचे निद्रचे पण कसने एक एम म्हूण आसना जिवनांत कसं जीवन तांगेलें आसता ताजेकिंत कर्मकांड चांग म्हणटात कर्मकांड कसो न्हय म्हळ्यार आमी कसनेची देवाल पूजा यज्ञ करचें प्रत्येक कसने केल्ले री ताजे एक आमगेले पर्सनल बेनिफिटागोस्कर आमगेले एक लाभागोस्कर आतां आमी कितलीय जण पळयता ती आमी तो व्रत करता ती हें पूज करता ती खंयचे खातीर म्हळ्यार आमकां खंयची एक लाभ जावका म्हणची भावना सो ताका कसो सांगता ती म्हळ्यार कर्म कांड कर्मकांड म्हळ्यार आमी करचें यज्ञ असो असने देवाल पूजा असो प्रत्येक आमी आमगेले लाभागोस्कर ताका कर्मकांड म्हणून आयचे पळोवचे गेल्यार 90% 90 न्ही 90किंत वयरी म्हूण सांगता आमी जनाक हेंची एक कॉन्शियसनेस आसता म्हळ्यार तांणी लेखतात हेंच देह आमगेल्या ह्या देहागोस्कर करता आमगेल्या ह्या देहा लाभागोस्कर आमी भोग करचगोस्कर हें पुरो करता म्हूण करता ताकाची ताका कर्मकांड म्हणटात कर्मकांडकिंत बरें कसो न्हय म्हळ्यार कर्मयोग म्हणून कर्मयोगाकिंत आनीक मुखार ध्यान योग आसो भक्ती योग आसो आज आमी कर्मयोग ಬಗ್ಗೆ आयकतात कशें म्हळ्यार सांजचेर हावसू लेगी म्हाका खेळचेक पेस्कती दी न्हय लायटर दी न्हय मोबायल दी म्हूण सांगल्यार हावस दिना न्हय तेंची ते चेड व्हड जाले नंतर तीच हावसू देवा म्हाका दोळ दिसतना तीच पेस्कती दिवन सांगता म्हाका थोडेच वेजिटेबल कट करून दी म्हाका स्वल्प ते उज्जो लावन दी म्हाका त्या मोबायलान ते मेसेज घाल दी म्हूण सांगता तसो लेखा म्हळ्यार ते चेड आतां व्हड जाला ताजी गोश्ट करता तशींच आमी कशी म्हळ्यार कर्मकांड करचेकिंत कर्मयोग करचें चांग तेंच आमकां हांवें हे 17 अध्याय दुखून 35th श्लोका पासून आमकां सांगता कशी म्हळ्यार कर्मयोग करता खंयचे रिती म्हळ्यार कर्मयोगाक आमी तेंच कर्मयोगाचे इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले ते श्लोक अन्नात् भवति भूतानि आमी सगळेच प्रपंचांत विश्वांत खंयचे जीवी जंतू आसो प्रत्येकले आमी अन्ना वयर सित्ता वयर डिपेंड जावन आसता सित्त म्हळ्यार प्रत्येक ग्रेन्स म्हणटा ताजेर डिपेंड जावन आसता हें जावका जाल्यार कसो जावका आमकां पावस जावका पावस जावका जाल्यार कसो करता आमी यज्ञ करता तेंच कंटिन्यू जावन येता आसता 14 आनी 15 आनी 16 श्लोकांत ते यज्ञ म्हणजे कसो न्हय म्हळ्यार यज्ञ कर्म समुद्भवः आमी करचें कर्तव्य कसो पळया तेंच यज्ञ जावन आसता आतां आमगेल्या मनां एक प्रश्न येवचो पुरो अर्जुन क्षत्रिय अरे यज्ञ म्हळ्यार ब्राह्मणां मात्र करता ह्यो क्षत्रिय जावन आसतना कशें यज्ञ करता हो म्हणून म्हळ्यार आमगेल्या भगवद्गीतेचे कृष्णाल संदेश कसो न्हय म्हळ्यार यज्ञ म्हळ्यार देवाल संतुष्टी करची मात्र हांगवरकेची कृष्णान अर्जुनाक सांगिल्लें कसो न्हय म्हळ्यार तूं हें युद्ध करता हें युद्ध मिगेल घोस्कर करी बट अर्जुन माया भितर गेले निमित्त तो कसो लेखता आशिल्लो हांव युद्ध कर न्हू हे युद्धांत तूं विन्न जावन हांव म्हाका कसले एन्जॉय करता हांव आमगेले रिलेटिव्साक कसले तांकां मारता त्या पुरो तागेल्या मनांत प्रश्न आयिल्लो घोस्कर कृष्ण अर्जुनाक चंद रितीरी एक सान चेडा सांगिल्ले वरी अर्थ कोण सांगतास तुगेलें कर्तव्य कसो न्हय म्हळ्यार तूं खाली युद्ध करचें ताजे लाभ तुका लागता ना
ते लाभ की नष्ट की त्या म्हाका सोन सोडी त्यांचे कर्मयोग आमकां सांगून दिता. सो तशी आमकां यज्ञ करचे आवश्यकता आसा म्हणून सांगता ती कर्मयोगांत. यज्ञ म्हळ्यार कशें न्हय, कशें करचें म्हणचें आयच्या श्लोकांतून आमी आयकून येता आसा ती कशी म्हळ्यार 17 श्लोकांत आमी आयकल्लें, आत्मनैव च संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते म्हळ्यार कोण तागेल्या आत्मान तूं संतुष्ट जावन आस की ताका खंयचेय कर्तव्य दुसरें जावन करता म्हण आसना. म्हळ्यार आमी पुरो कर्म करतात खंयचे घोस्कर आमकां कसं एक लाभ जावका, होय की न्ही. आतां मुखार श्लोकां ताचे आनीकची विस्तार जावन सांगून दितात. आमी पुरो जन कर्तव्य करता करपाचीच, कर्म करपाचीच, कर्म करनाची हे कर्म लोकांतून आमकां भायर वचचें जायना. भौतीक प्रपंचातून मोक्ष घेवचें जायना. आमगेलें कर्म कसो आसत ते करपाचीच, ते खंयचीन म्हण करता म्हणचे हे कर्मयोगांत आमकां सांगून दिता. विष्णू अर्जुना मुखांतर आमकां सांगून दिता. ब्रह्मचार्य सानप्राय देखून गुरुकुला घालता आशिल्ले तांकां कान्नांतून ऐकूच तशी पुरो आमगेलें आध्यात्मिक ज्ञान पुरा दिता आशिल्ले गुरू जावन आशिल्ले. तांणी तें ज्ञान घेवन तांणी पळयत आशिल्ले दोळा देखून देव कोण, देवाक कशी संतुश्ट करूं आमगेलें कर्तव्य कशें न्हय, आमी कर्म म्हणचे कशें करता म्हणचे तांकां आयकून ताजे प्रकार तांणी करता आशिल्ले. तें आज तें गुरुकुल म्हणचे नातिल घोस्कर आमकां पुराय जाणां कसो जालां म्हळ्यार हें ज्ञान म्हणचें मेळतना ती दिता ना जावन गेलें. सो ताजे घोस्कर पुराय जाण कशें लागता ती कर्म कांडाची होड म्हण, तेंच आमगेलें जीवन म्हण, तेंच सर्वस्व म्हण. बट कृष्ण ह्या श्लोकान सांगता कोणाक आत्मसाक्षात्कार जाला, आत्मसाक्षात्कार म्हळ्यार कसो म्हळ्यार आमी हें देह न्हय, आमगेल्या देहा भितर परमात्मा एक अंश आत्मा रुपार आशिल्ले निमित्त हें देह कार्य करता आसता. ताका आत्मसाक्षात्कार म्हणटात. ते अंशाचें कर्तव्य कशें म्हळ्यार पूर्ण जावन आशिल्लें परमात्मा अंश. सो आमगेलें कर्तव्य कशें म्हळ्यार परमात्माक संतुश्ट करचें, तें आमगेलें कर्तव्य जावन आसता. तशी कोण आलोचन करता की तशी कोण भावना आसा की ताका सेपरेट जावन कसो न्हय कर्तव्य म्हूण ताका आसना, तो कर्तव्य मुक्त जावन आसता तो. तशी म्हणून आमी कर्तव्य करचें सोडकावे. एक दिवस कोणाक एक ब्रह्मचारीक एकलो गृहस्थ मेळटा थंय. मेळ्ळो म्हळ्यार तो रिक्षार बसून आपण व्हरता आसतना पळयता सन्यासी भारी कुशीरी व्हडना तिलकांनी घालून घेवन गम्मत हांसता बसून घेवन आशिल्लो. ह्यो मात्र रिक्षा चलयता आसता भारी एक प्रेशरार आसता. सो अशें उलयता उलयता गृहस्थ निमगीत घेता ताका, हांव वरके तुमगेले वरी सन्यासी जावेत म्हळ्यार ताका त्या सन्यासी निमगेले कशें लेका तुका सन्यासी जावपाक म्हूण दिसलें म्हळ्यार हांव आतां गृहस्थांत आसा, इतलें कश्ट दुख्ख तांगेले घोस्कर कसकसन कर्म करता असं म्हाका वतना ताजे निमित्त कितलो पुरा पाप येता आस, कितलो पुरा आमगेले हे देहा वयली ताजे एक इफेक्ट पडता आस, नाका तिले कायल पुरा आमकां येता आस. सो हाजे दुखून भायर वतले हांव तुमकां पळयता आसा तुमी कितले एजड जावन आसले वरकेची संतुश्ट जावन आसा ती, म्हाका दिसता हेंची एक सुंदर जीवन म्हूण दिसता म्हण. ताका तांणी म्हणलें की ना तूं लेखीले चुकी, तूं गृहस्थ जाले नंतर तुगेलें कर्तव्य तुगेलें धर्म कसो न्हय म्हळ्यार तांकां पळोवन घेवचें. तुका आतां पुरा कश्ट म्हूण दिसता कसान की तशें लेका म्हळ्यार तूं तें कर्तव्य तुगेले घोस्कर तुगेल्या परिवारा घोस्कर म्हूण करतास. तूं फाल्यां देखून देवाक नामस्मरण करूं सुरू करी आनी तुगेल्या परिवाराच्या वरके देवाक नामस्मरण करचें सांग आनी ताजे वाटून तूं कसो कर्म करतास पळय त्या मुखारसून वच. तशी करून एक वर्स भितरी तोच गृहस्थ भारी संतोष जावन त्या देवस्थानात वचून त्या स्वामीक सोदून संन्यासीक सोदून सांगता खंय तुमगेले एक म्हाका मार्गदर्शनान कितले एक आनंद येवचे सुरू जाला आमगेले घर कडेन, एक शांती मेळचे सुरू जाले म्हणून. म्हळ्यार आज आमगेल्या कलियुगांत कसो जाता म्हळ्यार हाचे ज्ञान मेळतना दिसताल ना ताजे घोस्कर कसो जाता म्हळ्यार प्रति एकल्यान आमी कर्मकांड करचे, कर्म करचेंच व्हड तेंच आमकां पोट भरता म्हण लेखून आसा. सो ताका कृष्णान हांगा अर्जुना मुखांतर ज्ञान दिवचें म्हळ्यार कोण आत्मान तूं संतुश्ट जावन आसता
ताका आनी खंयचे रितीरी यज्ञ वर्के कोरता म्हण ना ताणें म्हळ्यार कितलेकी सहस्र यज्ञ केले लाभ ताका ह्याची खाली एक आत्मसंतुष्ट जावन आशिल्ल्याक मेळटा ताणें सपरेट जावन कर्तव्य कोरता म्हण ना म्हणून सांगता तातूंत मुखार सून कळेली कृष्ण सांगता न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् दर्तव्यपाश्रयः म्हणून म्हळ्यार आत्मा साक्षात्कार जालेलो नियत कर्म अनुष्ठान करचे ताका कसले उद्देश आसना तशी म्हणून तो ते कार्य करनाशिरा बना दुसऱ्याक अवलंबन जावचें नज्य म्हणून तो तागेलें कार्य करता कळ्ळें न्हय आतां आमी पुरा कशें म्हळ्यार दुसरे वयर अवलंबन जावन आसात देवी देवता वयली सगळे प्रकृती वयली तशी करतात म्हळ्यार आमी एक एक देवी देवताक संतुश्ट करचे घोस्कर तांगेले हाजे घोस्कर कार्य करता वतात आमी म्हळ्यार डिपेंड जावन आसात बट आत्मसाक्षात्कार जावन आसले डिपेंड जावन आसना कसले म्हळ्यार ताका गोत्तस आमी पूर्ण पुरुषोत्तमाक शरणागत जाल्ले तो आमगेलें रक्षण करता अनन्यश्चिन्तयन्तो म ये जन परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं कृष्ण सांगता तुगेलो योगक्षेम हांव पळोवन घेता अनन्य जावन तूं चिंतन करता आसले ते ताजे तुगेलें कर्म करता आसता पळय कितलें छंद कोण सांगला कोणाक आत्मसाक्षात्कार जावन आसता तो खंयचेय देवी देवता आसो खंयचेय मनुष्या वयर डिपेंड जावन आसना तो कसो जाल्यार म्हळ्यार तो पूर्ण पुरुषोत्तमा वयली कंप्लीट तागेले संतुष्टी घोस्कर कार्य करता असं म्हणले नंतर पूर्ण पुरुषोत्तम तागेले तसाल शुद्ध भक्ताक संतुष्ट करचे तसाल कार्य तो करता सो तशी मुखार सून गेले कुळ्यारी आनी मुखार सून कृष्ण अर्जुनाक एक्सप्लेन करून सांगता आसक्तो ह्याचरं कर्म परमाप्नोति पुरुषः ताजे घोस्कर कर्मफलान तो आसक्ती नाशी आमी पुराजनान कर्तव्य मोड लेखून कर्म करता अनासक्त कर्म कोण मनुष्य परमप्रभुले कृप घेवचे तो क्वालिफाय जाता म्हळ्यार आमकां पुराजनाक कसं नाही म्हळ्यार आसक्ती खंयचेय तो आसक्ती म्हळ्यार इंद्रिय आसक्ती भोगासक्ती ताजे निमित्त कसो जाता म्हळ्यार आमी ताजे मागशी वता आसता आज पळया 90% जनाक खंयचेय एक जिवनाचे लक्ष्य ना खंयची घोस्कर जोडता आसा ती कसन घोस्कर करता आसत कसनय विदाउट मेकॅनिकल लायफ आमी लीड करून वता आसत लग्न जायन जाल्यार लग्न जावपा म्हण जालें लग्न जाले नंतर चेडूं जावपा तांकां विद्याभ्यास तांचे कडेन लग्न तांगेले आमगेलें नॅचरल एज्युकेशन नॅचरल लायफ पुरा जाले नंतर ओकेची आमकां अंत्य काला पासून आमकां गोतना आमी कसन करता येयले आनी मुखारसून कसन करता मनुष्य देह आमकां कसले मेळ्ळ्या म्हळ्यार मनुष्य देहाचे परिपूर्णता म्हळ्यार अंते नारायण स्मृती देवाले नामस्मरण करचें आनी अंतकाला तागेले नामस्मरण करून तागेले आध्यात्मिक लोक वच्चे अल्लिदे नम्म मने इल्ली बंदे सुಮ್ಮನೆ म्हणून आमगेले पुराजनान घर आसचे आध्यात्मिक लोक आमी ते आध्यात्मिक लोक वचका म्हणून देव आमकां खंयचे खंयचे नमुने सहाय करता आस मार्गदर्शन करता आस तशी पूर्ण पुरुषोत्तमान हांगा सांगचें अशें म्हळ्यार आमी कर्तव्य म्हण आमगेलें कर्म करता कसं कर्तव्य आमगेलें म्हळ्यार आमी कर्म मात्र करता आमगेले कर्माचे लाभ नश्ट आमकां न्हय ते केन्ना आमी लाभा घोस्कर करता ती थंय शिरकून पडटा नश्टाक घोस्कर करता ती थंय वरके शिरकून पडटा आमकां नश्ट जावचे नज्य म्हण आसक्ती आसता बट लाभ चड जाल्या वरकेची आमी तांचो शिरकून पडटा ताजे घोस्कर कसं ना म्हळ्यार आमी खंयचेय एक कर्म केल्यार कृष्ण अर्पणमस्तु देवा संतुष्टी घोस्कर केल्यार ते लाभ नश्ट म्हणचे ते पूर्ण पुरुषोत्तम स्वीकार करता आनी आमकां ते बंधना भितर घालना तो तशी कृष्णान कुरुक्षेत्रांत युद्ध करता म्हणून अर्जुनाक सांगलें निष्काम कर्म तुगेले कर्तव्य कसं म्हळ्यार युद्ध करचें मात कसं जाल्यार म्हळ्यार तूं क्षत्रिय जावन आसा तुगेले क्षत्रिय धर्म कसं नाही ते तूं परिपालन केल्यार ते यज्ञ केले ना म्हणून सो ताजे घोस्कर
तू वायट जाता चांग जाता म्हळ्यार कितले चंद कोण एक एक्सप्लेनेशन आसा पळया ताका युद्ध करूंक कृष्णूची सारथी जावन तो ऑर्डर करता कृष्णाक मिगेले रथ स्थापितम येन भूते दोन्हीचे ह्याचे मध्ये थोरन होरी म्हणून ऑर्डर करतो कृष्णाक कृष्ण घेऊन येता तागेलो ऑर्डर प्रकार तो तागेलो रथ दोन्हीची सायडा मध्ये तो दाखर येता बट त्या वेळा ताका आलोचन येता म्हाका लाभ कसो नाही नष्ट कसो नाही म्हणचे लाभ म्हळ्यार कसो नाही हांगा पूर जन मारले नंतर हांव विजयशाली जाले नंतर म्हाका मेळ्ळो हांव हाजे कशे आनंद घेवेत आमगेले कौरव कोणें नासतील त्या वेळाक हांव कशे आनंद घेवेत हे तो दुःखार वता नष्ट कसो नाही आमगेले गुरूक मारता आमगेले पितामह भीष्मा युद्ध करता आसत मुगेलेच कजीन जावन आशिल्ले कौरवा तांगेलो युद्ध करता आसत तो लाभ नष्ट आलोचन करता बट कृष्णान अपास अर्जुनाक सांगचे कसो नाही म्हळ्यार तू फलाशक्ती दवर नाका तू खाली युद्ध मात्र करता त्या भावाने रे खंयचे मनुष्यान धर्म म्हण केलो वय जाल्यार तो परमपुरुष ताका प्राप्त जाता म्हणून ह्या श्लोकांतून सांगिल्लें आसा कळे ताजे मुखार जाल्ले कर्मण्येव हि संसिद्धी मास्थिता जनकादयः जनक महाराजा ಬಗ್ಗೆ सांगिल्लें आसा सो जनक महाराजा ಬಗ್ಗೆ सांगिल्लें आसा कसो लेख म्हळ्यार जनक महाराज मुक्तात्म तो पळयात कृष्णान कशी कशी आमकां एक ज्ञान दिता आसा पळया हांगा तांणी जनक महाराजा उदाहरण दिल्लें आसा जनक महाराज मुक्तात्म जावन आसतो महाजनान ते कळतो बट ताण कर्म केला कसो लेख म्हळ्यार दुसऱ्याक दाखोवन दिवचे घुसकर ताण कर्म केला पूर्ण पुरुषोत्तम आता जनक महाराजा उडगास घेतात आम्ही जनक महाराजा वरी आशिल्ल्या पांडवरके मुक्तात्म तांणी तांकां कशी म्हळ्यार युद्धाक रेडी जावका तांणी रेडी जाता ती तुम्ही राज जावन आसका राजवैभव त्या पुरा कसं घाल घेवका तांणी घाल घेता ती तुम्ही पुरा कांड रान्ना आसका पुरा कांडावर वतात हे मुक्तात्मा लक्षण प्रभू रामचंद्रा उदाहरण आम्ही पळयता ती ताका फाल्ले दिवस पट्टाभिषेक करता म्हण कितलो पुरा तयार जाता आसत तो कंप्लीट रामचंद्राक व्हडले रायावरी पुराण म्हणून ताका तयार केल्ले आशिल्ले त्या राजवैभवा खंयचे ड्रेस घालका खंयचे ऑर्नामेंट घालका पुरा ताका तयारी करून आशिल्ले बट त्या दिवस फुडें दिवस रात्रीक तागेल्या अण्णान सांगता तूं आनी वनवास वचका म्हणली कुडले त्या पुरा कांड व्हरून तो भायर सरता तो सांगना हांव कले सोण वचका हे मिगेल मू हे हांव हेंचे आमकां दाखोवन दिवचे कर्मयोगांत आमकां कसं दाखोवन दिता कृष्ण म्हळ्यार आमी फाल्ल्या दिवसाक कसले आसल्यार सोड दिवचेक रेडी आसका ते कॉन्शियस डेव्हलप करचे घोसकर आमकां सांगून दिवचे ते दाखोवन दिवचे घोसकर इवन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्रान कृष्ण परमात्मान अवतार घेवन येवन वरकेची जनक महाराजान वरकेची आनी पुरा आमकां दाखोवन दिवचे घोसकर तांणी तांगेलें कर्म केलां सो तशी मुखावेल्या श्लोकांत आमी सांगतात हे वरके भारी इम्पॉर्टंट श्लोक हे आमकां पुरा जनाक भारी आवश्यक तशें यद्यद् आचरति श्रेष्ठात् तत्तद् एव तरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकत्तस् अनुवर्तते इम्पॉर्टंट श्लोक यद्यद् आचरति श्रेष्ठास् हे श्लोकांत श्रील प्रभुपाद आमकां भारी एक अर्थ दिता आमकां म्हळ्यार यद्यद् आचरति श्रेष्ठास् कोण श्रेष्ठ जावन आसता ती तांणी चलचे वाटेरी सामान्य जन फॉलो करतात ताजे घोसकर श्रेष्ठ जावन आशिल्लें आमगेले प्रमाण दुसऱ्याक दाखोवन दिवका की हे लोकांत तुम्ही कशी अनुसरण करून वचका म्हणजे ताका श्रील प्रभुपाद भारी लायक उदाहरण दाखयता कशें म्हळ्यार आनूची पिवचो अभ्यास आसता सिगरेट तांडोवचो अभ्यास आसता चेडूवाक तुम्ही सिगरेट तांचे नज तुम्ही तशी कोर न्हय म्हणून सांगचे जाता सो ताकाची श्रील प्रभुपाद ह्याची श्लोकान सांगता
राज्य आडळीत कोण करता असता रायू म्हणून आमगेले चीफ मिनिस्टर असो प्रायम मिनिस्टर असो कोणें असो तन्ने असो आमगेले गुरु जावन आसताले आमगेले भौतीक ज्ञान दिताले गुरु वरकेची तन्ने असो आम्ही आवसू बप्पूसू मानतू बप्पा म्हणली नंतर आम्ही वरके एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पोझिशनार आसा आमगेले पुराजनाल कर्तव्य कसं म्हळ्यार आम्ही आमगेले शास्त्र आमगेले सनातन धर्म आमकां कसं सांगता ताजे प्रकार आम्ही चोवन वचका म्हणजे आम्ही आमगेले चेडवां येताना कुगोनू बरें तूं कशें कुगता म्हळ्यार दत्तबाय आम्ही आमगेले चेडवांक सांगता ती बरें आन ना म्हूण सांग हा ते चेडवाक गोत्तस आन फटी सांगतास बट अन्नान सांगली गोस करता चेड सांगचे सुरू करता बट ते चेड फाल्यां दिवस फटी सांगू शिकता हाका कारण कोण मीची हाकाची चैतन्य महाप्रभू नुके आमकां तें सांगिल्लें आचार विचार प्रचार आम्ही कसं नाही करचे पुढे आचार करता आलोचन करता कृष्णान रामचंद्रान मर्यादा पुरुषोत्तम आमकां गोत्तस खंयचे परिस्थितीन तागेले मर्यादा सोडेल ना खंयचे परिस्थितीन तागेले मर्यादा खंय दाखोवं असो बट तागेले धर्म म्हणजे कशी मर्यादा पुरुषोत्तम ताणें कशी पालन केलां म्हणजे आमकां दाखोवन दिवचे घोस्कर आमकां पुराजनाक राम राज्य दावका बट राम नाका सो तशी आम्ही फॉलो करता एक दिवस एक हावसू सांचेरडाक घेवन देवस्थानाक गेले त्या वेळाक थंयची एक स्वामी कोण भाशण दिता प्रवचन करता अशी तांगेले आपण व्हरता थंय आनी सांगून चांग चांग सांगता आसतना ती हावसू स्वाम्याला सांगता की तुम्ही स्वल्प बुद्धिवाद सांगा आमगेले पुताक तो सिक्कापटे चॉकलेट खाता ताका गोडशी पळयलें सई ताका दांत पुरा गेला बट आयकना सिक्कापटे खाता तुम्ही एक उत्तर सांगा ताका तो म्हणटा की तूं नेक्स्ट वार यो हांव सांगता अरे हे कसं अशें पुरो म्हणून नेक्स्ट वार वापस आपूण वता वापस येयले कुडले ना तूं आनीक वार सोड यो हांव सांगता अशी 2-3 वार जाले नंतर तांणी सांगता की ते चालले वयरे खावचें ना जी देवा पोट्टा कीड जाता दांत वायट जाता म्हणून दोन शब्द सांगले कुडले ते चेडवान खावची उणी केलें ते आवसूक मात्र आश्चर्य जाता हे फर्स्ट पटी कशाला सांगनी 2-3 वार जाले नंतर कशाला सांगले म्हणून तांगेले निमगेले त्या वेळार तांणी म्हणलें की एक्चुअली मकवरकेची केन्ना स्वीट पळयलें की खावका म्हण जाता आशिल्लें मकवरके आसक्ती आशिल्ली तांतू म्हळ्यार चेडवाक आनी तांकां व्यत्यास आसा चेडूंक कसं मेळ्ळ्यार खाता ती चॉकलेटांनी खाता आनी तशें न्ही देवाक नैवेद्य केलेल्याची स्वीट खाता आशिल्लें बट खावका म्हूण आसक्ती येता आशिल्लें हांव ताजेर आसक्ती फर्स्ट उणी केलें ताजे नंतर हांव ते चल्ल्याक सांगलें हांव मनपूर्वक आसक्ती दवरून येवन हांव ते चल्ल्याक सांगता जाल्यार कशी साध्य जाता म्हळ्यार हांगा कसं सांगचें वचचें म्हळ्यार आमी परिपालन करता आमी अनुष्ठान करता आमी दाखोवन दिवका कितलें सुंदर जावन हें कर्मयोग पळया आमकां ते कृष्ण कितलें चंद करून अर्जुना मुखांतर आमकां आपण व्हरता असो पळय जनक महाराजाल तसले राज तांणी वरके कर्म केलेलें आसा तशें पळोवचें गेल्यार आमगेले प्रभुपाद तांणी वरके कर्म केलेलें आसा तांगेले 70 एज वरकेची तितलें मानतार जालें त्या वेळार वरकेची कर्म करता आशिल्ले कसं कर्म करता आशिल्ले रोडार वचून पुस्तक बॅक टू गॉड एंड मॅगझीन विकून आयल दुड्डांतू तरकारांनी घेवन तांणी तांतू प्रसाद करून देवा नैवेद्य करून तेसले पाश्चात्य देशांत अमेरिकांत वचून ते ड्रग एडिक्ट्स प्रमाणे प्रसाद वांटून तांकां भक्त करता म्हळ्यार कर्म करचें व्यत्यास पळया म्हणजे तशी आमी दुसऱ्याक मार्गदर्शन जावन आसता आमी एक भक्त जावन आसा म्हळ्यार आमी दाखोवन दिवका भक्तू म्हळ्यार कसं न्ही म्हळ्यार मन हातूं चंचल आसना मन शुद्ध आसता शांत आसता ते पुरो आमी प्रयत्न करून आमगेले प्रकार आमी ते अनुष्ठान करून गेले आमकां पळोवन ऑटोमॅटीक जावन आमगेले परिवाराचे आमकां फॉलो करून
कसं म्हळ्यार परिस्थिती आमच्या हातांत आसना. उदाहरण आमी पळयता ते प्रल्हाद महाराजा ताण जन्म येताना तागेलो आनो तागेलो बाप्पा पुराची असूर हिरण्यकश्यप तितलो व्हडलो असूर जावन आसता. ते सगळे परिस्थिती प्रल्हाद महाराजा हातान आशिल्ले. तोची आनो त्या पुत्ताक खंयचे खंयचे नमुने कश्ट दिता आसलो, अत्याचार करता आसलो. ते खंयचेची प्रल्हाद महाराजा हातांत नाशिल्ले. बट तागेल्या हातांत कसं नाशिल्लें म्हळ्यार देवाचें नामस्मरण करचें तागेल्या हातांत आशिल्लें. तशी ताण मात्र देवाचें नामस्मरण करता आशिल्लो. तितलेंच ताण देवाचें नामस्मरण हाजे घोस्कर केलेलें न्ही, तूं म्हाका रक्षण करता ताजे घोस्कर हांव नामस्मरण करता म्हूण ना. मिगेल कर्तव्य नामस्मरण करचें. तुगेल कर्तव्य तूं करता म्हणचे विश्वास मिगेल वेगास. ते कर्म पळया. खाली खंयचे कश्ट दिले वरगे अन्नान ताण मात देवाचें नामस्मरण केलें आनी देवान प्रति एक कश्टाक ताका कशी सहाय केलेलो आसा म्हणजे आमगेल्या दोळ्या येदराक प्रत्यक्ष जावन श्रीमद भागवतमा मुखांतर आमी पळयत. सो तशी हे श्लोकांतूं आमकां पुरा जनाक यद्यद आचरती श्रेष्ठास आमी पुरा जन आवसू बाप्पूसू मानतो माव बाप्पा आज्जो अज्जी वरके जालेले आसात कितले जन आमी श्रेष्ठ जावन आशिल्ले मार्गार चलका आमी धर्म फॉलो करून वचका तें पळोवन घेवन कशें म्हळ्यार आजी आमी चेडवांक सांगून तांणी करनात आमी दाखोवन दिवका. आमी मालगड्याक दर सिदा वचून तांकां नमस्कार केल्यार आमगेले चेडूं ते पळोवन करतात. आमी निटर आपूण वऱ्या पांय धरता गेलो म्हळ्यार चेडूं आज आनमाल पांय धरना. सांगले वरके तांकां कितें म्हणून अळसीक जाता आनी कसले अशी जबरदस्ती करतात. सो तशी आमी पुराजन कशी म्हळ्यार एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पोझिशनार आसा ती आमी श्रेष्ठ जावन आसा ती आमी मार्गदर्शन करका. कशी मार्गदर्शन करका भगवद्गीते ज्ञान म्हणजे आमी स्वीकार करका. आमगेलें जीवन परिपूर्णता कशें ना म्हळ्यार ह्याची जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्रांतून आमी भायर वचका. कशें म्हळ्यार भगवद्गीता 5 विशयांत चर्चा करता. ईश्वर कोण, प्रकृती म्हळ्यार कोण, काल आनी कर्म हे 4 आमगेल्या हातांत ना बट एक आमगेल्या हातांत आसा कसं म्हळ्यार कर्म. ते कर्म आमी खंयच्या भावनेर करका म्हणचे सांगिल्लें आसा. ते कर्म आमी सम केले वय जाल्यार मात्र आमी हे चक्रांतून भायर येता. सो तशी भगवद्गीतेचें कंप्लीट ज्ञान आमकां मेळचें कशें म्हळ्यार अशींच करिष्ये वचनम तव म्हणून आमी करचें कशें म्हळ्यार देवान सांगिल्ले प्रकार आमी आमगेलें कर्तव्य म्हणून आमी करता गेले प्रकार तो देव आमकां मार्गदर्शन करता आमकां दाखोवन दिता तो. सो ताजे घोस्कर आमगेलें कर्तव्य कशें ना प्रथम जावन हे आध्यात्मिक ज्ञान म्हणचे आमी आयकुका श्रवण करका. आमी फाल्यां आमगेल्या चेडवांक दिवका आमगेली भागवतगीता आसूं भागवतम आसूं आमी दाखोवन दिवका तांकां आमगेल्या जिवनाचें कसं न्ही एम म्हूण आसता गोल म्हणचे आसता म्हण दाखोवन दिवका तांकां. ताजे घोस्कर हे श्लोक आमकां भारी इम्पॉर्टंट जावन आशिल्ले श्लोक यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरो जनः सप्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते म्हणून तशी हे श्लोक भारी इम्पॉर्टंट आसा. आमी पुरा जनान हाजे इम्पॉर्टंट मेसेज आमी घेवन आमगेलें जीवन आमी एक ट्रान्सफॉर्म करचें आमी आज देखून प्रयत्न करता. सो ताका म्हळ्यार हे भगवद्गीतेन तूं आशिल्ले 5 विशय चर्चा करचे तूं एक आमगेल्या हातांत आसता. ईश्वर आमगेल्या हातांत ना, प्रकृती ना, काल ना, खाली आमगेल्या हातांत अशें म्हळ्यार कर्म मात्र. ते कर्म आमी खंयची भावनेर करता म्हणजे अर्जुनान हे कर्मयोगान कृष्णाल दुखून घेता असतो ज्ञान. सो हांगात ह्या श्लोकांत कसं सांगिल्लें म्हळ्यार आमी कशी कर्म करता आमगेलें कर्तव्य कशें न्ही
तो मुखार कसं सांगता असं कृष्ण हो न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंजन मक्क खंचे कर्म कोरका म्हणणं असं या तिन्ही लोकांतो हा ब्रह्मांड अधिपती हा मक्क कसं नाही कोरका म्हणणं मग कसं नाही दाव का म्हणणं आता आम्ही खरं कोरचं कसं काम कसं की दाव का म्हणले गोष्ट कृष्ण कसं नाही दाव का म्हणणं आत्मा रामतो सेल्फ सफिशियंट सेल्फ तर पूरा असं तरी तो नियमित कर्तव्य करत असतो पार्थ सारथी जाऊन कार्य करत असतो अर्जुना सारथी जाऊन करत असतो पूर्ण पुरुषोत्तम तो तलेरीश्वरकेची तागेल भक्ताल गोस्कर सकल एक तो अवतार घेऊन येतात दोन कारण एक वसुदेव देवकी तांगेले तपस्सा फलाಗೋಸ್ಕರ तांगेल गरकडे चरडा रूपारी अवतार घेऊन येतो तांगेल संतुष्टीಗೋಸ್ಕರ देवाला एक इच्छ कसं म्हणत तांगेल भक्त संतुष्टी दाव का म्हणजे मात्र आणि कसं नाही ना दोन्हीचे दाखवून दिवचीಗೋಸ್ಕರ आम्ही भौतिक प्रपंचांतून कलियुगांतून आयलीनंतर मनुष्य देह मिळाल्यानंतर आजी सार्थकता कशी मिळता म्हणून दाखवून दिवचीಗೋಸ್ಕರ अवतार घेऊन आयलो मग खंचे तिन्ही लोक कसं नाही दाव का म्हणणं तलरी वरके हा नियमित कर्तव्य करत असं कसं लेख म्हणरी मुखाव श्लोकांत सांगता असतो यदि रहम न वर्तेयम जातु कर्माण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः त्यातनं हा नियमित कर्म करण्याचे असेल वेळेला मनुष्य पूरा मी गेल्या मार्ग फॉलो करता असेल तुम्ही म्हणता ते कृष्ण म्हणतात ते तो कसं परिपालन करणं असेल आम्ही कशाला करू का स्वतःची गोष्कर तो अर्जुनाक सांगता असं हा ह्या पुरा पूर्ण दाखवता असं कशाला म्हणे प्रत्येक ऐकलाय ना कशाला भागवतम आम्ही ऐकूच्या गेला आमका पूरा तांतू दुखून ज्ञान मिळता कृष्णान केलेलं प्रत्येक आध्यात्मिक म्हणता गेला आकाची जन्म कर्मच मे दिव्यम देवाला जन्म कर्म पुरा दिव्यम दिव्य म्हणजे आध्यात्मिक जाऊन असतात ते आम्ही अर्थ करून घेऊयात तर मुखा श्लोकांतून उत्सिद्धेयुरे मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संजरस्य च कर्ता सामपन्यामि मां प्रजाः तो हंग कृष्ण मुखार श्लोकांत सांगता असं कसाला म्हळ्यारी हांव नियमित कर्म कर्ण जाल्यारी लोक नाश जावंक तशें वर्ण संकराक हांव कारण जाता तशें ताजे गोस्कर पुरा जना जिवेल शांती नाश जाता तशें देवान हे भौतिक प्रपंचांत अवतार घेवन येवं कादाले कलेक कसाला म्हळ्यार देवाक आध्यात्मिक लोकांतो सदोज तागेले सेव चलता असता कसले हे कलियुगांत अवतार घेवन येता तो म्हळ्यार तागेले शुद्ध भक्ताल संतुष्टी गोस्कर तागेले दुसरे लील आमी श्रवण करता असेल प्रकार आमगेले मना भितर हृदय भितर असेल कल्मश पुरा दूर वता वर्णसंकर म्हळ्यार अननेसेसरी चरडवो म्हळ्यार आमगेले संस्कार म्हणटा आसता आमगेले संस्कार खंयच्यो वरलाल ना आत्ता जे आमी कलियुगांत कशी पळयता आसा ती म्हळ्यार सांगचेक आमचे कडेन मने दुःख जाता असं लग्न जातानाची लेट जावन आसता ताजे नंतर चेरडू नाका कशाल्याक म्हळ्यार दोग जण जॉबांत आसात एक 5-6 वर्स ಸ್ವಲ್ಪ इन्कम कोऱ्या कडे चेरडू म्हणून ताजे मदें तूं एक जण एबॉर्शनांनी करून घेता ते नाका हे नाका म्हणून कडे चेरड जावप म्हळ्यार चेरड जायना कडे थंय एक यज्ञ करचें हांग यज्ञ करचें होय की न्ही कशाल्याक म्हळ्यार आमकां दावका म्हणचे गोश्कर थंय जायना कडेन खंयच्या डॉक्टराला वयचें मेडिसीन खावन कडे ते चड मेडिसिना चड घेता हे पुरा कलियुगाचे प्रभाव तो वर्णसंकर जनसंख्ये अननेसेसरली म्हळ्यार संस्कार नाश जावप चेरडू आमकां प्रत्येक गर्भधान संस्कार हे पुरो संस्कार आमकां सांगून दिलेले आसता गर्भांत चड प्रवेश जावचे फुडें वरक एक संस्कार आसता आमी देवाल नामस्मरण चड करता फुडें काळांत कोणी गुरबीण जावन आसल्यार वय भजन आयकवं नाही रामायण महाभारत आयकवं म्हणून आजकाल टीव्ही सिरियल फिल्म
कसकसान व्हॉट्सअप घेवन चेडूं येता आनी तेंचे कॉन्शियसार येता आसत ह्या पुरो आयची परिस्थिती कंपेर करून पळोवची आमी सो कृष्णान ह्या पुरो सांगून दिवचें कशें ना म्हळ्यार ताण अवतार घेवन आयलो आमकां दाखोवचे घोस्कर आमी अनुस्मरण करता तागेलें अनुसरण करता ताका फॉलो करता ताण केलेलें आमी करचें न्ही आतां ताण केल्ले करूंक प्रयत्न करता ती तो मक्कन चोर लोणी चोरता आशिल्लो तशें म्हणून आमी लागीं गेले वचून लोणी चोर जाता केलो जण करताले आसा ती तो चोर चोर खंय तुमगेलो आमी सांजसान चोरी केल्या कसन जाता म्हण लागता तागेली चोरी दुसरो ते कशें जालें म्हळ्यार तो चोर न्ही कशें जालें आमी आयकल्लें आसा ती मैं नहीं माखन खायो तो सांगता मैं नहीं खायो न्ही मैंने ही खायो म्हण तो सत्य सांगता आसत बट आमी मात दुसरे लेखार घेता आसत त्या भजनेन तूं कितलें सुंदर जावन सांगिल्लें आसा म्हळ्यार देवा लीला आमी अर्थ करून घेवचें जायना केन्ना तो लोणी चोरता म्हण कंप्लेंट केली की पुरायजनान तो म्हणलो की हांव चोर न्ही तुमी पुरायजन चोर कशाला म्हण सांगल्यार हे सगळे तिन्नी लोकांत ताशी प्रत्येक मिगेलें हांव खंयचे एक तुमी पूर्वजन्मांत चांग केल्या घोस्कर तुमकां दिलेला स्वल्प समय हे देह वरके आमगेले न्ही हे देह वरके आमी म्हणचे आमगेले म्हणचे कशें आसवे एक मिनीट भितर तांकां काणगेले प्रत्येक तागेले तशी देवान सान आसतना गिरी गोवर्धन पर्वत भरलेलो आसा आमकां बरचें जातलें बट जन कशें म्हळ्यार ताण चड लग्न कोण घेतला आमी वरके चड लग्न कोण घेवका आमी आनंद घेवका म्हणचे म्हळ्यार तांकां आध्यात्मिक आनी भौतिकांत व्यत्यास करता आसतना ताकाची देवान भगवद्गीते 4 अध्यायान दिलेले ते श्लोक जन्म कर्मचे मे दिव्य आमगेले जन्म कर्म आध्यात्मिक दिव्य सो ताजे घोस्कर ताण कसले अवतार घेवन आयलो म्हळ्यार आमकां दाखोवन दिवचे घोस्कर आमी ताण दिल्लेले उपदेश ताजे प्रकार चलचे प्रयत्न करता आतां आमी पळोवचे गेले शिवान समुद्र मंथना वेळार विशैल कुडले पूरा देवी देवता ताका निमगेल खंय आरे आनी हांगा कोणें ना ती तुगेले तसो जाल्यार महान वैष्णव कोण ना तूं हें स्विकार करता म्हण ताण घेतले शिवाल भक्त कोणेपणी रेडी आसा की विश पिवचे फाल्यां कोणेपणी येवन सांगलें त्यांची शिव गांजा करता आशिल्लो ते करता आशिल्लो हें करता आशिल्लो म्हूण जन शिव भक्त खंयचे खंयचे नमुने पुरा पाप करता आसा ती बट तांकां अर्थ दाखतना ते तांणी करची भावना खंयची भावना तांणी करता आशिल्ले आमी खंयचे भावनेर करता ती म्हणजे ताकाची आमी देवान दिलेले उपदेश अनुसरण करता अनुकरण करचें न्हय तांणी केल्यार आमी करचें वचचें न्हय तांणी आमकां सांगिल्लें कशें आसत ताजे प्रकार आमी चलता तेंच भगवद्गीते कर्मयोगांत आमकां सांगून दिता आसत आमी कशी आमगेले कर्म म्हूण कोण वचका म्हूण आमकां सांगून दिता आसत तशीच मुखार अज्ञानी जावन आशिल्ले पुरा फला फक्त घोस्कर कर्म करता ती विद्वांस जावन आशिल्ले ते आसक्ती ना आशी जनसामान्याक योग्य जावन आशिल्ल्या वाटेर आपोवन व्हरचे घोस्कर आमी पुरायजनांक कर्म करू कितलें सुंदर जावन एक कनेक्टिविटी आसा पळय प्रत्येकल्यान कर्म करता भक्त जाल्यार कर्म करता बट भक्त जाल्यार कशी कर्म करता आनी केल्ल्या कर्मा देखून तो कशी त्या पापाक शिरकून पळना बंधनाक शिरकून पळना म्हण दाखोवन दिवन तांकां आमी मार्गदर्शन करता पुरा आमी करचें कर्म राबोवचें नज आतां आमकां ज्ञान आसा कर्म योग म्हणजे आमी कर्म खंयची भावनेर करता म्हण आमकां करता तशी म्हणून कोणकी पाप कर्म करता म्हण ताका कोर नाका म्हण सांगचें न्हय आमकां कृष्ण आमकां ज्ञान दिता आसा आमी तांकां मार्गदर्शन करता पाप कर्म करता आसा कितले की जन आमी पळयता ती श्रील प्रभुपादान पाश्चात्य देशाक गेले त्या वेळाक खंयची नमुने पाप करता आशिल्ली ड्रग एडिक्ट जावन आशिल्ली खंयचे खंयचे मांस खाता आशिल्ले प्रभुपादान तांकां ज्ञान दिवन 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 आज एक दुसरे म्हळ्यार प्रति प्रपंच मूल्य मूल्य वचून तांणी प्रचार करता आसत तशी आमी मार्गदर्शन करता दुसऱ्याक तांणी त्या पुरा पाप करे करता आशिल्ली प्रभुपादान कसं नाही म्हणी तांकां म्हळ्यार खाली देवाल नामस्मरण करा कांय तोंदर ना तुम्ही कसं करता असं कंटिन्यू करा तुम्ही देवाल नामस्मरण करा देवाल नाम घेया
आता इवन वाल्मिकी रामायण म्हणून बरेल रामायणात कितकी जणांनी बरेल तांचो फेमस जावन आशिल्लें वाल्मिकी रामायण. वाल्मिकी म्हळ्यार रत्नाकर म्हूण आशिल्लें तागेलें फुडें नांव. तर इतले व्हडले हे जावन आसता तो हंटर म्हळ्यार प्राणीक अर्थ मारून ते भिल भिल वदाडून ताका आनंद मेळटा तशें तितलो पसून तसलें नारद महर्षीन वसून ताका सांगिल्लें तूं देवाल नामस्मरण करी तूं कसन करचें करी बट ताजी पाप परत तुका मेळटा बट ते पाप वचका जाल्यार तूं देवाल नाम घे. खंयचें नाम घेवका म्हणल्यार रामा म्हूण सांग म्हूण. ताका रामा म्हणचें तागेल्या तोंडार कोणी येनाशिल्लें म्हण तितलो पाप करून आशिल्लो. ताका नारदान म्हणलें तुका राम म्हणचें येना जाल्यार तुका मारचें म्हळ्यार बारिश्ट मरा 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 म्हूण सांगून मरा मरा राम 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 मरा मरा वचून राम 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 जावन तितलो परिशुद्ध जावन ताणें वाल्मिकी रामायण बरयलें. आदी आशिल्लें रामायणांत वाल्मिकी रामायण अथॉरिटेटिव्ह म्हूण सांगतात. पळया त्या नामाचे भद तेंच आमकां सांगता आसत आमी दुसऱ्याक मार्गदर्शन करता. कडेन 27th श्लोक इम्पॉर्टंट श्लोक प्रकृते क्रियमाणा आणि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकाराविमूढ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते. प्रपंचान कसं जाता म्हळ्यार प्रती एकले लेखता आसा ती हांवें करता अशें हें कर्म पर हांव करता असो म्हूण. बट कृष्ण सांगता आसत हे प्रकृतींत भौतीक प्रपंच 3 गुणां आसत सत्वगुण रजोगुण तमोगुण. कसलेय कर्म करता हे 3 गुणां भितरी अशें. आता तेंची पेस्कती तमोगुण आशिल्ले हाता दिले तो कोणाकय अन्ना म्हाकाची तो हृदय घालून मारून रडी आसता तो तागेले गुण तशें आसत. बट तेंची पेस्कती आमी देवाले फल कट करून देवाक नैवेद्य करचे घोस्कर आमी ते यूज करतात. तो कॉन्शियसांत व्यत्यास आसता. कोण सत्व गुणांत आसता तो सत्व गुणा वयर आलोचन करता. कसं लेखा म्हळ्यार आणि मुखावर श्लोकांत सांगता पळया तत्ववित्तु महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तंत इति मत्वा न सज्जते. म्हळ्यार हांगा सांगता आसा अर्जुनाक परमसत्य गोत आशिल्लो तागेले इंद्रिय हांता आसतना ताका भक्ती करचें आनी कर्म करचें ताजी लाभा घोस्कर करचें ताका व्यत्यास गोत आसता. ताजे घोस्कर मुखाव्या श्लोकांत सांगता आसता कसं नाही म्हळ्यार कृष्ण अर्जुनाक सांगता तूं कसन कर्म करचें आसल्यार कशें करता मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासाध्यात्मचेतस निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः. तूं कसन कर्म करचें आसल्यार म्हाका अर्पण जावन करी. संपूर्ण अर्थ करून घेवन फलापेक्षा नाशी खंयचे रितीर ह्या मिगेले मनचे भावान नाशी जडत्व नाशी युद्ध करी म्हूण तो अर्जुनाक सांगता. तेंची केन्ना आमी त्या भावनेर करता की आमी हे 3 गुणां दुखून आसना ती देवाल संतुष्टी करचें कर्म कसन म्हळ्यार हे 3 गुणां दुखून वयरी. हे 3 गुण म्हळ्यार भौतीक सत्व रजो तम हे भौतीक प्रपंच. हे भौतीक प्रपंच बंधना भितर घालता आमकां. त्या बंधना दुखून भायर येवका जाल्यार आमी आध्यात्मीक म्हणटा. आध्यात्मीक म्हणून कसं म्हळ्यार देवाल संतुष्टी घोस्कर निष्काम कर्म आमी करचें. कसलेय कर्म आसल्यार घर बांदता ती थंय देवाक एक त्याग दवरून देवाल गुणगान करून आमकां चेडूं आसा ती त्या चेडवांक भक्त करचें. आमी संपादन करता देवाल घोस्कर स्वल्प खर्चुचें. आमी फुडें काळा पळय कसनय एक कप्पड की अवंगाल की हाळे देवा येता दवरून घालून घेवचें. प्रत्येक देवा दिवचें म्हण लेखचें आमी देवाक कसनय जावका म्हणना. ते एक भावन आहे. देवान दिलेलें आमी देवाक स्वल्प म्हणटा दिवचें. तेंच ताका हांगा सांगता आसतो तूं ते भावनेरी तूं युद्ध करता. त्या वेळा कसं जाता म्हळ्यार तुका कर्मबंधन म्हणचें आसना. तें केन्ना साध्य जाता म्हळ्यार ये मे मत मिदम नित्य म्हणून तिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनुसूयो मुच्यन्ते तेपि कर्मभि. कसं म्हळ्यार तूं कर्म करचें असूय नाशी करता. त्या वेळा मात्र बंधनां दुखून भायर येतात. आमकां असूय म्हणचें अशें न्हय. आमगेल्या मना भितर केन्नाची आतां आमकां असूय म्हणचें कसलें येता मुखावेल्या श्लोकांत कनेक्टिविटी आसा पळय ताका खंयचे घोस्कर आमगेल्या भितर येता ये ते सूर्यस्थो नान तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढास्तान विद्धि नष्टान चेतसः.
असूय आमकां वच शकनाच ताका इवन 9वा अध्याय राजविद्य राजगुह्य राजविद्य म्हणटा अशें विद्यन ते राजविद्य ते तितले गुह्य जावन आसता बट थंय वरके की कृष्ण अर्जुनाक प्रथम श्लोकान सांगता राजा विद्या राजा गुह्य पवित्रम इदम उत्तमम हे हांव तुका दिता असो कसो जाल्यार म्हळ्यार तुका असूय ना ताजे घोस्कर तुका हें ज्ञान दिता असो तो आमकां वरकेची हे ज्ञान पुरा भितर येवका जाल्यार आमकां असूय म्हणटा आसना भितर जलसनेस म्हणटा आसना ते पुरा केद नवून जाता म्हळ्यार आमी देवाल संतुश्टी घोस्कर आमगेले कर्म केल्यार मात्र जाता सो ताजे घोस्कर हांगा सांगता आसा ती कशी म्हळ्यार प्रत्येकल्याक 3 गुणां दुखून खंयचे आमी कॉन्शियस येता की ताजे प्रकार आमी कर्म करता वता ती ताजे घोस्कर इंद्रियस्तेंद्रिय स्वार्थ राग द्वेष व्यवस्थित तनोर्ह वगमागश्चेत दौहस्य परिपंथी नव म्हळ्यार हांगा अर्जुन निमगीत खंय तो तूं कर्म करचें नाका म्हळ्यार आसल्यार हांव रान्ना वचयतलों हांव वरकेची मुक्त आत्मा हांव रान्ना वचयतलों म्हणून कृष्ण म्हणटा ना तूं रान्ना वचचें ना कसले का म्हळ्यार तूं युद्ध करच्याक आयला आसा तें कर्तव्य कोण वस कर्णशी रान्ना वचचें साध्य ना तो म्हणटा ओके रान्ना वचचें ना जाल्यार हांव संन्यास घेवं येता म्हणटा ना संन्यास घेवचें जायना आनी आमगेलें मन असल कसल आलोचना येता कसले आलोचना येता की आमी हें कर्म करचें किंत धांवन वचयतले म्हणून कसलें आमगेलें मनांत येता म्हणल्यार त्या वेळाक हे श्लोक सांगचे तांणी कसलें म्हळ्यार इंद्रिय ताजे विशयांत आमी केन्ना आलोचना करता की त्या वेळार आमकां राग द्वेष पुराय भितर येता केन्ना आमगेले राग द्वेष म्हणजे आमकां आमगेल्या मना भितर येता की ते आमकां आत्मक साक्षात्काराक कश्ट जाता आतां आमगेल्या हृदया भितर प्रत्येकल्या हृदया भितर षडवैरी आसात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ते आमी कितले ताका प्रोत्साह दिता की तितलें आमकां बुडोवन घालता आज कसले की चान्ने चरडावर के कशी कोप म्हणचें पळयात सो त्या पुरा धमन करचें कसं वाट म्हळ्यार आध्यात्मिक ज्ञान देवान दिलेले उपदेश तेच आमी तांकां दिवका चेडवांक बेस्ट ऑफ एज्युकेशन आमी दिता ती बट देवाल आध्यात्मिक ज्ञान म्हणची दिना ती त्या वेळार कसं जाता म्हळ्यार तांगे लायफ फेल्यूर जाता कशाल्याक पुरा मेळ्ळी नंतर वरकेची तांकां एक संतुश्ट म्हणचे आसा शांती म्हणचे आसा सॅटिस्फॅक्शन म्हणचे आसा आतां पळयात 30-40 भितरी मनशाक एक कायल येता आसत डायबिटीज की बीपी की पुरा कशाल्याक म्हळ्यार मनशाक टेन्शन घेवचें एक लिमिट म्हणचें ना घेता आसता ती बट ते काडचें एक वाट गोतना ताजे निमित्त जन सिगरेट तांचे की ते पिवचे की फिल्म पळोवचे वचचे थंय वचचे हांग वचचे तांकां ते फ्री जावचे कशें म्हणून गोतना वाट गोतना सिंपल वाट कसो ना म्हळ्यार आमी दिवसाक देवान प्रत्येकाक 24 अवर्स दिलेले आसा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् आमी कितले देवाक शरणागत जाता की तितलेंची देव आमकां कृप दाखयता सो तशी आमगेले षडवैरी म्हणचें स्वल्प नाश जावन आमी आध्यात्मिक उन्नती म्हणून घेता ताजे प्रकार मोक्ष दिवचे आमी लायक जाता हे लास्ट श्लोकान तूं आयच्या दिवसाचे ह्या सेक्शनाचे श्रेयान सधर्म विगुणः परधर्मात् अनुष्ठितात स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह हांकां सांगता आसा आमकां कसं नियत कर्म म्हणून दिलेलें आसा ते आमी करता दुसऱ्यान करचें कर्म चांग आसा तें आमी करयता म्हणून सांगचें ना ते कसं जालें म्हळ्यार तांकां देवान सृश्टी करचे फुडें खंयचे कर्म म्हणून दिल्ले आसा ते करता ते करून ताजे वट्टू आमी आध्यात्मिक ज्ञान घेतले वयतले आमगेले कर्म करचें कसं जाता म्हळ्यार निष्काम कर्म म्हणटात आमी करचें कर्मांत प्रत्येक कांतूची तांतू ताजे एक इफेक्ट म्हणचे आसता सांगता हांवें खंयची उज्ज ना अशी स्मोक येना म्हणटात सान एक कीड उज्ज आसका चित थंय
ताजे प्रकार आम्ही करचे प्रत्येक खर मानतो पाप आणि पुण्य म्हणजे असता असून असता त्याच्या आमकां बंधना भितर घालचे बट केन्ना आमी देवाला संतुष्टी घोस्कर म्हूण करता ती ताका निष्काम कर्म म्हणटा ते आमी म्हळ्यार लाभा घोस्कर न्ही आमकां मेळ काम म्हणचे न्ही देव आमकां दिवनूच दिता आमी निंबूका म्हणना आमकां देवान कसं दिव का म्हण लेखता की ताजे प्रकार तो देव दिता वता बट आमगेल कर्तव्य कसं न्ही देवाला संतुष्ट करचें तशी चरडाका हावस बापसूक निंबूका म्हणना 1 घंटा जाल्यार म्हाका दनपारां जेवण दी 8 जाल्यार राती जेवण दी निंबूका जाय हावस बापसूक कळना ताजे प्रकार देवाक गोत्तोस आमकां कसन दिवका कसन आमगेल दुखून काण घेवका म्हणून की देवाक गोत्तोस एक वेळ आमगेल आसेल कसं की एक काण घेत देव बट आमकां ताजे फरक पडचे ना ताजे पयलीं आमकां हें आसचें ना अटॅचमेंट आसचें ना मोह आसचें ना कसं जाल्यार म्हळ्यार एक ना एक दिवस आमी प्रत्येक सोडून वचका ह्या प्रपंचांत दुखून खंयचें आमगेलो ठेवना आमगेल परिवाराचे वरवीं कोणें आमगेलो ठेवना ती कितले आमी मोह करून तांगेल घोस्कर कितले पाप कर्म करता ती बट कोणें आमगेलो ठेवना आमगेलो ठेवचे आमी केलेले पाप आनी पुण्य तो आमकां हे कर्मयोगांत कसं सांगता ती म्हळ्यार पाप वरकेना पुण्य वरकेना तसं कर्म आमी करता म्हळ्यार निष्काम कर्म देवाला संतुष्टी घोस्कर आमी कर्म करता त्या वेळार कसं जाता म्हळ्यार देव त्या कर्म केलेले हातूंत खंयचेय रितीन आमकां बंधना घालनाशी आमकां मोक्ष दिवचेक मार्गदर्शन करता म्हूण हांगाक हांव रपकार येता ओम तत्सत ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कसं प्रश्न असल्यार कोणाक कसं ऍड करचे असल्यार दय दोन तुम्ही ऍड करात ओम हरे तत्सत कृष्ण मस्त छान सांगून दिला प्रभू टाइम जावचो नाका देवा म्हणून प्रे करता आशिल्ले तितून तल्लीन जावन आयकत आशिल्लो हांव मस्त ब्युटिफूल जावन प्रत्येक श्लोकाचे रेफरन्स दिवन जनकाले वाल्मिकीले सकड विथ एग्जाम्पल दिवन तुम्ही मस्त छान जावन एक्सप्लेन केलेलो आसा कोणाक कसं प्रश्न आसल्यार निमगू येता हरे कृष्ण प्रभू परधर्म म्हणा कसं ना परधर्म म्हळ्यार आता आमी क्षत्रिय जावन आसा ती नाही शुद्ध जावन आसा ती बट आमकां कसं जाता म्हळ्यार दिसता ओ ब्राह्मण जाल्यार कितले चांग आसा पळय एक पूज केल्यार पुरो 20,000 मेळटा 40,000 मेळटा आमी वरके ते कोर येतले म्हणून ना आमी दुसरे धर्म म्हणजे आमचे करचे ना आमकां कसं म्हळ्यार प्रत्येक कर्मांत पाप पुण्य म्हणजे आसता आमकां कसं देवान जन्म येवचे फुडें कर्म म्हूण दिलेलें आसा तेंचे कर्म आमी करता तांचो चूक असो पाप म्हूण दिसचे अशें पुरो बट त्या कर्म आमी आमगेले म्हूण करता कसं म्हळ्यार तांकां म्हूण देवान एक सृश्टी केलेलो आसा आमी कसं जाता म्हळ्यार दुसरे परधर्म म्हळ्यार दुसरे कर्म आमी करूं गेल्यार तांकां आमी हें केलें जाता ताजे घोस्कर आमकां देवा आमगेले कर्म म्हूण दिले नंतर तेंचे कर्म प्रत्येक ना तेंचे धर्म प्रकार ते कर्म करता हरे कृष्ण प्रभूजी अनेक डाऊट या कलियुगांतू कर्म फल आसक्ती नातील कर्म करची म्हळ्यार तितले सुलभ आसता लायक आतां कोणें कामा वताची एक्सपेक्ट करतात लायक काम करताच प्रमोशन मेळटा म्हणून चेडवां लायक एज्युकेशन दिताची आमगेले मुखार मनांत आसता तांकां लायक जॉब मेळून तांणी सेटल जावपाक म्हणून अशी प्रत्येक आमगेले अंतू एक एक्सपेक्टेशन आसचीची ते कशी सोडू साध्य प्रभूजी कलियुगांतू आमी केन्ना आयकता ती मॅन प्रपोजस गॉड डिस्पोजस म्हणून वेकीने आमी पुराजन कर्म करता आसा ते आमकां आश आसता बट आमी एक ऑफिसांत पळया कर्म कोण चड करता ती एक लो सॅलरी आसता 12 घंटे काम करता ती 15 घंटे काम करता तांकां कितले सांबाळ आसता बट तेंचे व्हड पोजिशन आसतालो स्वल्प आनी एसी रूमार बसता 5-6 घंटे बसता कडेन भायर सरून वता ताका कामाक हेल्पाक कितले जाण आसता ती बट ताका कितले व्हडले सांबाळ आसता म्हळ्यार हांव कसो सांगचे भायर सरता म्हळ्यार आमी प्रत्येक कर्म म्हूण करता आमकां ते दवका म्हूण केन्ना करता की त्या वेळार आमकां एन्झायटी म्हणजे डेवलप आमकां प्रमोशन जावता आमगेले चेडवांक अशी जावका तशी जावका न्ही तांगेले कर्म करा तुमी चेडवांक विद्याभ्यास दिया तांकां दवका दत्ताना आमगेले हातांत ना होय की न्ही ते जायना जाल्यार आमकां डिसअपॉयंटमेंट आसता जाल्यार आमकां अहंकार येता ताजे घोस्कर आमकां सांगूं दिता कलियुगांत स्वाभावीक केन्ना म्हळ्यार त्या पुरा आमी
स्थान असताना ते पुरा असता तेन्ना आमी एक डिवोटी जावन डेव्हलप जाता वता ती ते ऑटोमॅटिक जावन उणी जाता वता तो नियोफेट स्टेजांत हें पुरा कॉमन आमी आतां नियोफेट जावन आसा ताजे घोष्ट करतात म्हळ्यार आमकां तें पुरा मन आसता आतां आमकां पळय आमगेलें एक सान उदाहरण घेया म्हाका एक काम जावका मेळ्ळें त्या कामान सॅटिस्फॅक्शन म्हाका प्रमोशन जावका प्रमोशन मेळ्ळें आनी सॅटिस्फॅक्शन आसता आनी एक सारकी तशी अनलिमिटेड जावन एका 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 येता वचता म्हणजे हाका सांगता न्हय समुद्रांत कशी तयार येता पळय ताजे प्रकार सॅटिस्फाय जावचे केन्ना म्हळ्यार आमी भक्त जाल्लो भक्त जावन आसता ती तेन्ना आमी आशिल्ले देवाक संतोश देवान इतलो पुरो दिला म्हणून आमी देवाक कशें न्ही कृतज्ञता दिता आसा ती म्हळ्यार देवान सांगिल्लें फॉलो करता तेंचे देवाक दिवची कृतज्ञता तितलेंच हें आमी फॉलो करपाक गेले जाल्यार हें ऑटोमॅटीक जावन उणें जाता धन्यवाद प्रभुजी जाल्यार भक्त जावचे कष्टच प्रभुजी भक्त म्हळ्यार भक्ती थोडी थोडी आमी करताची करना म्हणून न्ही जाल्यार प्युअर डिवोटी जावचे कितले कष्ट तुम्ही कितले एज्युकेशन जालां तुम्ही कसं काम करता आसा ती हांव हाऊसवाईफ प्रभुजी कितले वाजेला तुम्ही MSc जाला MSc एससी वाजेनेसी MSc जाली की तुम्ही कष्ट पडला कष्ट नव्हे तशींची जिवनांत खंयचे इम्पॉसिबल म्हणना तांतूची देवाल हांतू डिक्शनरींत इम्पॉसिबल म्हणची नाची ना पॉसिबल आमी डिझायर तुम्ही डिझायर घेतील निमित्त तुम्ही MSc जाले होय की नाही ताजे प्रकार आमगेल्या हृदयांत तुम्ही इच्छित दवरून घेतले पुरो देव पूर्ण करता हे विश्वास आमगेल्यावर आसता तशें जाल्यार रत्नाकर वाल्मिकी रामायण बरयल्लें खंय तांकां जाताना आमकां जायना म्हणचे आमगेले प्रयत्न आमगेले इच्छ म्हण आमी दवरून घेतले जाल्यार ते देव चलोवन धन्यवाद प्रभुजी एक हात रेस केलेला आसा गौरी माताची येस प्लीज तुमकां हरे unmute कृष्ण प्रभू ना ना अनम्यूट करूं जाता हरे कृष्ण प्रभू एक क्वेश्चन म्हळ्यार आता तुम्ही सांगिल्लें न्हय आमी दुसऱ्या कर्माक आमी सकळ कर्मांत पाप आसता एंड आमी दुसऱ्या कर्मा वेरी पळोवचे ना आमगेल जन्मांत येयल कर्म आमी करका म्हूण आसा बट देन अनदर स्टेटमेंट अनेक क्लासांत हांव आयकलें कलियुगांतू जन्म आमी सगळे शूद्र एंड देन वी हॅव टू डेव्हलप दी क्वालिटीज ऑफ दी various dharmas what we are have आमी खंयची पिकअप करताची आतां आमगेल जन्मांतूल कर्म आमी कोणेय करनाचे आतां आमची गेल्यांतूची इतले सरनेम्स आसाचे कामते म्हळ्यार मत्तींतूल काम करतल खंय बट आमी खंयचेय कर्म करनाचे वी आर डुईंग ऑल वैश्यवृत्ती अकाउंटंट्स मनी तांतू सकड आसाचे आमगेले एंड बाय नेचर आमगेले एक नेचर प्रवृत्ती फुडली जन्म सुकृती की कसे की एक नेचरा प्रकार तांगेले somebody is more valorous क्षत्रियांतू म्हळ्यार आर्मींत आनी वच इंटरेस्ट आसता एकलो डॉक्टर जावन आसता तागेल जन्माक तागेल इंटरेस्ट तागेल वृत्तीक खंयचे कनेक्शन आसना आनी थोडे जन खंयचे कनेक्शन ना अशी खंयची एक कर्म करता आसताची हाऊ डू वी जस्टिफाय ऑल दीज एंगल्स म्हळ्यार ताकाची तुम्ही तें सांगला श्लोक जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदपत्नात् भवेत् विप्रः ब्रह्म जानेति ब्रह्मणः म्हळ्यार आमी कलियुगांत हें पुरो एक्सपेक्टेशन दवरून घेवन कलियुगांत आमी जन्म येताची शूद्र म्हणटात बट आमी ब्राह्मण जावेत केन्ना म्हळ्यार देवान दिलेलें हें ज्ञान पुरा आतां कृष्णानाची भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुणकर्मण भाषा 4 वर्णांनी केलेलं असं बट ब्राह्मण अल्पुत ब्राह्मण म्हणून सांगचे जायना ब्राह्मण अल्पुत ब्राह्मण जाता जाल्यार त्या ब्राह्मणाक कसं क्वालिटी आसता तें असले मात्र तो ब्राह्मण जाता आता आमी डॉक्टर अल्पुत वचून आमी दाखयता म्हाका हार्ट प्रॉब्लेम आसा म्हाका सांगता कोणी ना तागेले क्वालिफिकेशन आसता तागेले एक्सपिरियन्स असले मात्र वता ती ताजी प्रकार कलियुगांत त्या पुरा सोडा ताकाचे कष्ट कसं सांगता ताकाचे आमी आतां कर्मयोगांत आसात आनीक मुखारसून आयकून वचका कसं न्हय म्हळ्यार आमगे जिवनाची परिपूर्णता कसं म्हळ्यार इवन 18 अध्यायान तुका सांगता सर्व धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज त्या पुरा सोडा तुम्ही हांव हाऊस जावन आसा इंजिनियर जावन आसा डॉक्टर आसा काळ आसा गोर आसा ब्राह्मण आसा शूद्र आसा
प्रति एक सोडा आणि मग खाली शरणागत या पूर्व अहम त्वम सर्व पापेभ्यो सर्व म्हळे तुमगेले जन्म जन्माचे प्रति एक पाप नाश कोरनो मोक्ष इच्छामि मासुचः तुमको मोक्ष दिग्धाव म्हणून कृष्ण परमात्मा सांगतात ताका आम्ही आता कर्मयोगांत मात्रासाठी आणि मुखारसून गेले प्रकार आमकां पूर्ण ज्ञान मेळटा सो तशी कलियुगांतू ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास कसं ना आता कोण वानप्रस्थ वता ती वानप्रस्थ म्हळ्यार आत्ता कलियुगांतू 51 51 म्हणटा की 52 52 म्हणतात म्हळ्यार वन म्हळ्यार वनप्रस्थावच का म्हणून एक्चुअली 60 म्हणटाना मोह चड येवचे आमगेले रिटायरमेंटाक इतले लमसम दुड्ड मेळटा मेळ्ळेले परत ताजेर आमकां मोह चडतो वता आमगेले फाल्ले दिवसाक आमी खंय आसता की ना की वतना बट त्या तिजोरीचे लॉक पुरो आमी गट्टी बांदून घेवन आसता ती आमगेले मोह चडतो वता हे पुरो कलियुगाचें लक्षण बट ताजी गोष्ट कसं सांगता ती म्हळ्यार त्या पुरा सोडा ती कलियुगांत हें पुरो कसं नाही पळोवका म्हणना तुम्ही खंयचेय कर्म करा निष्काम कर्म And one more question. Sorry, Prabhu. Yeah. One more question. Hare Krishna. I'm audible? Yeah. वय माताजी सांगा. आता भगवद्गीतेंतू मला हांव ऐकलेले इतले प्रकार मनुष्याकम म्हणून सांगता सर देर इज नो डिस्टिंक्वेशन बिटवीन मेल अँड फिमेल इट इज मनशाला म्हणून कर्म बट आता तुम्ही सांगेल कर्म बट अगेन इन अनदर प्लेसेस बायल मनशाल ताका तिगेल कर्म एकच खंयचे जाती जो ती ब्राह्मण जो क्षत्रिय जो खंयचे सर्विंग दी हस्बैंड सर्विंग दी फैमिली सर्विंग दी चिल्ड्रन बायल मनशाक कर्म व्यत्यास ना तांकां हे कर्म रूल लागू जायना बिकॉज इनर्डली डेफिनेटली आई अग्री सर्विंग दी फैमिली इज द प्रायोरिटी आमगेल तांतू सेकंड क्वेश्चन ना बट एक पर्सनल इंटरेस्ट म्हूण आसता एक पर्सनल इंटरेस्ट और पूर्वजन्म सुकृती निमित्त maybe that a lady a leadership quality might be in her blood and she must be going towards it or tigel medical profession must be in her blood but tantu tangel family support ani malna they give these manuscripts and say no you are not supposed to do all this you are supposed to be at home and serve the family how do we differentiate this पळया पुरा एक कारण कसं नाही म्हळ्यार तुम्ही सांगेल प्रकार एकच मनुष्य म्हणलं तर मनुष्य ती बायल मनुष्य दाल मनुष्य म्हणणं आता तसं नाही म्हळ्यार आमकां पुराजन स्वतंत्र मेळ्ळेगोस्कर आता बायल मनुष्याक कर्माकिंत धर्म इम्पॉर्टंट एक बायल जाल्या नंतर तिगेल धर्म चेडवांक बामणांक पळोवन घेवचे प्रथम कर्तव्य ते ताचे नंतर भाईचे आज कसं जालां म्हळ्यार बायल मनशाक वाचुका ताणें डॉक्टर जावका इंजिनियर जावका बट ते जाल्ले नंतर ते चेडवाक पळोवन घेवच्याक कामाचें दवरलें ते चेडवाक दूध पिवयताली कामाची ते चेडवाक जेवण दिताली कामाची ते हौसूल प्रीती दिताले कोण मेडिकल जावका ना म्हणना डॉक्टर जावका ना म्हणना बट आमगेलो धर्म कसो न्हय कर्माकिंत धर्म धर्म आमकां कसो सांगता ताजे प्रकार करचेंच कर्म आता वाजूच्यांचो आसो प्रत्येकांत आमकां इंटेलिजंट आसा म्हण आमी लागता ती बट तेंची आमी कसले लागतना ती मुगेला इंटेलिजंट आसा हे भगवद्गीते अर्थ करून घेवन 4 जणांक हांव अर्थ करून सांग तशी मुगेले कॅपॅसिटी आसा म्हण कसले अर्थ करून घेना आमी भौतिकांत मात आलोचन करता सनातन धर्म आमकां कसो सांगता आमगेलो धर्म कसो न्हय आता ब्राह्मण जाले नंतर खाली संपादन करचें न्हय प्रति एकल्याक एकान प्रीती दिवका हे पुरा शिक्षक भयंकर बाकी आसा आमी जस्ट एक नियोफाय स्टेजार आसा ती ताजी गोश्ट कसो जाता एटलिस्ट आमी नियोफायटांत आसा ती आमकां देव आपण अर्थ मुखार सुणू 95% जनाक आसक्ती ना आध्यात्मिक म्हणजे ताजी गोश्ट कसो जाता म्हळ्यार प्रत्येकाक भौतिकांतून आमकां सुख शांती मेळटा भौतिकांत आमी एडवान्स जाल्यार मात्र आमगेलें जीवन सार्थक जाता म्हणल्यार कोण आसता तेंच आमी एक उदाहरण पळया आयच्या प्रपंचांत ग्रेटेस्ट
फॉर्च्युनेट सोल आमगेले कोण फिल्म स्टार्स हॉलिवूड बॉलिवूड पळयता तांकां तांणी एक हेजे भायर दवरल्यार कितले कॅमेरा येता कितले फेमस कितले जन तांगेले पिश्शी जाता ती बट तसं जन कोटी गटले आस्ती आसून कोटी गटले नेम फेम आसून कितले जन पळोवन सुइसाइड करून हजत कसं नाही एक समथिंग इज लॅकिंग देर हे कसं नाही म्हळ्यार आध्यात्मिक ताजेगोस्कर आमगेले धर्म इम्पॉर्टंट धर्मा प्रकार आमी कर्म करता देवान आतां कोणाक एक इंटेलिजंट जावची तशी दिला म्हळ्यार ते देवाल कृपा आमगेले न्ही ते आमगेले भितर इनबिल्ट देवान दिलेले ते ताजेगोस्कर आमी देवाल संतुश्टी गोस्कर करता म्हणचेच सांगचे कर्म होप आय एम ओके विथ युअर क्वेश्चन हरे कृष्ण प्रभू मेगेल एक प्रश्न आशिल्ले समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते म्हणटाले ते समत्व भाव ते आमकां कशी येतले जी आमी भक्त कितले जाता की ते ताजे प्रकार येता आसता आता नियोफायस्टो जाणता आसतना आमी वरके भक्ती करतना कोणें सांगले कोप येता तांणी सांगले चूक म्हूण दिसता अशी जाता तशी जाता बट केन्ना आमी भक्त जाता वता ती करतात म्हळ्यार प्रत्येक कारण आसता आता 100 जण चमकून वतना कोणाक एकल्याक येवन स्कूटर मारता कार मारता तागेले फ्रॅक्चर जावका जाल्यार तो सोवचे पुरो बट कसं की एक कारण नाशी तो येवन मारना वयकीन ताजे प्रकार आमगेले जिवनांत आमकां मेळ्याल बायल चेडूं आनू अम्मा आवसू बापूसू माई माव प्रत्येकाक कारण आसता हे कारण आमी सोदून बशिकिंता हे कारण भायर येवचे कशें म्हळ्यार आमी आध्यात्मिक म्हणून करता आध्यात्मिक जीवनांत आमी मुखार गेल्ले प्रकार दत्ता साध्य दत्ता म्हणजे वरकेची कृष्णान अर्जुनाक सांगचे सुख दुःखे समय कृत्व लाभा लाभो जया जयो सुख असो दुःख असो लाभ असो नष्ट असो मी एक वच्चे साध्य दत्ता केन्ना म्हळ्यार भक्त जालता गोष्टी आमी भक्त जावचे प्रयत्न करका श्रवण करका जाल्यार तितले संघाल भक्ताल संघांत आसून मात्र श्रवण करका ताजेगोस्कर हाका परम गुह्य म्हणून सांगता ती कशी म्हळ्यार भक्ताल संघ असले मात्र हे अर्थ जाता हे ज्ञान आमी कितले जन दिता की कितले जन हे स्वीकार करता की त्या वेळाक मात्र आमगेले सगळे प्रपंचांत कलियुगांत एक शांती म्हणजे स्थापन जावचे एक साध्य विना नाही जाल्यार इवन आज पळयता ती कितले कितले व्हडले आश्रमांत कितले खंयचे खंयचे स्वामी आज खंयचे खंयचे नमुने वाड वाटेर वता आसा ती कसकसान जाता असं म्हण आमी आमगेले दोळ्या येत्र पळयता आसा कसं जाल्यार म्हळ्यार कलियुग प्रथम धाम दोन्ही धाम आमी हे सनातन धर्माचे आध्यात्मिक ज्ञान म्हणजे ताजे प्रकार आमी चलतना ती धर्मा प्रकार आमी चलतना ती आमी भौतिक आमकां कशी लाभ चढता 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 मेळता वता की ताजे प्रकार आमकां आड वाटवचे चान्स चड आसता ताजे गोस्कर आध्यात्मिक म्हणजे एक वाट भक्ताल संघांत असल्यार मात्र हे पूर्ण साध्य जाता म्हणून सांगचे आश पावता भक्ता संघांत एसोसिएशन मॅटर्स अ लॉट म्हणटा प्रभू जाल्यार मेजॉरिटी सोसायटी 90% कर्मकांडांत तुजी व्यस्त आसता तांगेले एकान भक्ती म्हळ्यार तू म्हाका हे दिल्यार हांव तुका नारळ केळी दिता त्या टायप तेन्ना कसं आमी टीव्ही ओपन केलो पळोवच कसो न्हय थंय मर्डर हांगा 5 सेंट जागाक अन्नाका मारता थंय फ्युचर दिना म्हणून बायल्या कलगड काडटा ती कसं दत्ता आसाजी हे पूर्ण आमगेले दोळे धाकता आसले रकेची जन अर्थ करून घेतना ताचे आमगेले कर्तव्य कसं न्हय यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तरो जनः अंत पळय कशें म्हळ्यार आमी एक हेजे मुखार दवरका आमगेले प्रयत्न म्हणजे आमी करका आता पुराजन अशी धाकता अशें म्हण आमी वरके नोतोवचे आसल्यार आमगेले फाल्यां चेडवांक खंयची वाट येवचे पुरो लेख घाला एक कर्तव्य म्हणून आमगेले करका एक हेजे मुखार दवरका आमी दुसऱ्या मार्गदर्शन करका हे ज्ञान आमी आमगेले म्हूण घेवका दुसरे दिवका 1% आमी आमगेले एफर्ट घालेरी आनी देवाल इच्छा काडेरी देव कशी करका की ताजे प्रकार चलोन व्हरता थँक्यू हरे कृष्ण प्रभुजी माताजी हरे कृष्ण माताजी एकले माताजी निमगील की आम्ही जीएसपी जावन तू इथे इस्कॉन फॉलो करता असं म्हणून ताका हांव म्हणलें
ते इस्कॉन म्हण म्हळ्यार कृष्णा कॉन्शियसा बद्दे ते आमकां ते मस्त नॉलेज मेळटा म्हूण सांगून म्हणलें ती मस्त आर्ग्यू करूं गेली तशी जावन थंय दखून तेकड चमकली म्हाका तांणी निंगेल आमगेल काशीमठ स्वाम्यानी लायतसना त्या सोन तूं इत्या इस्कॉना चमकली म्हूण सांगून ताका हांव म्हणलें म्हाका जप केल्या निमित्त मस्त पॉझिटिव्ह एनर्जी मेळ्ळें त्या जपांत मस्त हें आसा रियली वय मात प्रभुजी हांव ते रियलायज केला हांव कोणा जाल्यार म्हण शेकताची जप कराची तुमकां मस्त पॉझिटिव्ह एनर्जी मेळटा म्हळ्यार हांव तें सूख अनुभवसिलां सो तशी हांव पुरा जाणां सांगल्यार तांकां आतां काय येवची न्हय आमी आतां येवची रायट टायम न्हय हें म्हण म्हणटाची ताका हांव तांकां सोंड पडचें हांव कसलें सांगू वचना हे कॉमन हांव कारकळाची हे कॉमन निंगिता आसताची बट हांव तांकां कसल्या क्वेश्चनाक आन्सर दिवचें वचना तांकां ते हांव कृष्णाला एकटो म्हणचें कृष्णा तांकां तूं बुद्धी दी तुगेल कसलें म्हूण सांगून कळटा आनी इवन हांव सांगोस तुम्ही कृष्णा बुक वाजियाची तांचो प्रभुपादान कितलाय एक्सप्लेन केला म्हूण म्हणल्यार ना बा आमगेल काशीमठ वय हांव न्हय म्हूण सांगना म्हूण तेवय म्हणटा जाल्यार मस्त आर्ग्यू करताची ते इतके मात प्रभुजी आमगेल जीएसबी त्यांनी पुराजन ते एग्री करनाच म्हूण कळना हरे कृष्ण कलियुग म्हणजे एक उदाहरण है दाखवून दिता असं आम्ही केन्नाय तांगेले आर्ग्यू करचे वचचे नाका एक कशें कोरेत म्हळ्यार तांकां निमगू येता भगवद्गीता म्हळ्यार कसं न्हय भगवान सांगला कृष्णान निमगुया त्या वेळार तांकां कळटा अयो आमकां कसं ज्ञान ना आनी हंत कशें म्हळ्यार काशी मठ गोकर्ण मठ आमकां अष्टमठ पुराजन आसा ती आतां तुमी MBBS कोरता जाल्यार तुमी हांव ब्राह्मणाला मात्र नॉलेज घेता आनी दुसरे जातीचे हांव ज्ञान घेना म्हण कोणें सांगता वय पुरा जमलेले कोण कोण आसा की मुस्लीम आसता क्रिश्चन आसता हिंदू आसता शूद्र आसता तांणी तुमकां ज्ञान दिता ते तांगेले ज्ञान घेवन तुमी एक डॉक्टर म्हूण जातात वय की न्ही ताचे प्रकार आमगेलें जीवन परिपूर्ण जावपाक जाल्यार आमी कोणालेय ज्ञान घेवेत आमी आमगे लिमीट घालून बसची न्ही आतां तांणी तशें म्हणटा की तांकां तुमी एक उत्तर दिवंक येता भगवद्गीतेंत कितले श्लोक आसा देवान कसन सांगला आमी कसन करता खंय आमगेले जीवनाचे लक्ष कसन खंय म्हूण एक उत्तर दिलें तांकां कळटा की तांणी कसन फॉलो करता आसा ते म्हूण आनी तांकां एक मन हाका संतुश्ट जाता तसले एक श्लोक तुमी एक्सप्लेन करून सांगल्यार तांकां दिसता आनी कशें की एक ज्ञान घेतलें आसा म्हणून एक कसन म्हळ्यार कलियुगांत आमी भगवद्गीतेक कोणा ब्राह्मणाक सांगचें गेल्यार तांकां दिसता हो कोण खंय दुखून येवन आमकां सांगता आमी जल्मा येताना ब्राह्मण म्हण लेखतात आमकां दिसता अयो हांव आनी इतलो ब्राह्मण जावन म्हाका कसं एक ज्ञान ना म्हणून कितलो अधर्म करता आसा कितलो पाप करता आसा म्हगेलें जीवन कितलें व्यर्थ जाल्लें म्हणून आतां आमी त्या दुसरो धर्म पळयता 8 वर्स जाल्यार ताका रमजानाचो उपास म्हूण करपाची तागेलें शास्त्र कसं नासता न्ही वज्जुकाची तांणी पुरो परिपालन करतात आतां आमी कृष्णाक ओप्पता ती म्हणले नंतर रामाक आमी द्वेश करता म्हण न्ही आनी एकले द्वेश करता म्हण ते तांकां करता जायना ताजे गोश्ट म्हळ्यार आमी यद्यप आचार्य श्रेष्ठ वापस तांचे श्लोक आमी दाखोवन दिवका आमी भक्तीन आयिल्ले निमित्त आमकां कितले आनंद आयला आसा कितली शांती मेळ्ळेली आसा तांणी आमकां पळोवन तांणी फॉलो डेफिनेटली करता ती आनी तुमी सांगिल्ले प्रकार सण आसले देवालयाक इच्छा आसता आमी देवालयाक मागयता देवालय आमगेले प्रयत्न आमी सोडचे खंयच्या कारणाक आमगेले प्रयत्न आमी सोडटा आर्ग्युमेंट इज नॉट एट ऑल युजफूल तुमी केल्यार करेक्ट आसा हरे कृष्ण थँक यू हरे कृष्ण आनी कोणाक काही प्रश्न आसवा ना म्हूण लेखता सकाळांक आयचे टॉपिक भारी इश्ट जाला सुमार मेसेज आयिल्ले प्रभू व्हेरी नायस सेशन म्हणून पर्सनली म्हाका